ह्या कित्या खातीर इम्पॉर्टंट आयच्या जिवितान? एकदम बरोबर उलयले तुमी. तर तुम्ही सांगले की त्याची इम्पॉर्टन्स कित्याक लागून आसा आणि कसो समाज बदलला. जशें तुमी म्हटलें न्यूक्लियर फॅमिली कॉन्सेप्ट येयला, काम रिलेटेड टेन्शन असतात. सो आता एक गजाल सामकी पळोवपाक येता, रिसर्च बेज आसा की आमचे पेशन्स लेवल्स आसा, पाशन्स जाका आमी म्हणटा पळय ते खूब कमी जाल्ले आसा. जशें तुमी रायटली म्हटलें तडजोड करपाक आमी कसलेच सोडिना. कसली गजाल जाली ती आमी रोखडीच इगोचेर व्हरतात. आमी म्हणटात एक टोकाची भुमिका घेतात. पयलीं कशें आसतालें की आमी एक पाशस घेताले आनी आमी पळयताले की जशें हांवें वदळ म्हटलेलें इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे कितें, दोगांयच्यो भावना समजप आनी तांच्या मदीं एक ब्रिज तयार करप. हो ब्रिज जेन्ना तयार करतले, जेन्ना तुका दुखलां जाल्यार हें म्हाका कळटलें, तुमकां बरें दिसलां तें म्हाका कळटलें, तशेंच तुमकां म्हाका दुखलां काय म्हाका बरें दिसलां तेंय कळटलें. जेन्ना हें चलता पळय तेन्ना एक कॉम्प्रोमायझींग सिनारियो येता आनी कॉम्प्रोमायझींग सिनारियो येवनूच ती लायफ चलता. जशें आमी लग्न म्हणटाले ऑर मॅरीड लायफ म्हणटाले, तेका आमी 2 चाकां म्हणटाले एक व्हिलाची, आनी ती चाकान समजा रायट वारें आसा, रायट प्रेशर आसा, एक बॅलन्स आसा जाल्यार तें चाक फुडें बरे भशेन ती गाडी चलपाक शकता. पूण आतां कशें जालां की आमी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम पळयलां की भावनीक बुद्धिमत्ता कमी जावन गेल्याक आनी ती कित्याक लागून गेल्या. जशें तुमी म्हणटाशें की आमकां हाय जायना म्हणजे कितें आमकां समज जर आमचें मिस जाता लायफान. तुमी एग्जाम दिलें पेनाचें, एक पेन सांडलें जाल्यार आमकां दिसतालें की परत केन्ना मेळटलें काय म्हणून. आतां पेरंट्स ऑल्सो बिकम ओवर पॉझेसिव्ह, तांकां जाय ते लग्जरी ते दितात. आनी एक आमचो गैरसमज आसा की गिवींग लग्जरी मिन्स गिवींग कम्फर्ट, वीच इज एब्सोल्युटली रॉंग. गिवींग लग्जरी इज नॉट गिवींग कम्फर्ट. कम्फर्ट म्हणल्यार केन्ना जातलो, जेन्ना तुमी म्हणटले बाबा तूं कसो आहा, तुका कितें वायट दिसता, तुका कशें आसा, तुज्या भावान तूं राग येयला कसो कंट्रोल करपाक जाय, अशें शिकपाक जाय. जेन्ना आमी तांकां एग्जाम्पल दितले, स्टोरीज सांगतले, जशें आमकां आमी कल्चरल डायवर्सिटी आमची खूब आसा. आमी आमचे बरे बरे लिडर जावन गेले आसा. आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज धरा तुमी, भगत सिंग जाले अशें. जेन्ना तांची लायफ स्टोरी जेन्ना आमी तांकां सांगतले, एक बरें अपब्रिंगींग आमी दितले, नॉट मॅकॅनिकल. जर आमी तांकां सगळें टॅक्नॉलॉजिकली आमी तांकां सगळें दितात. आयज भुरगो 9 वर्साचेर कोडिंग करता म्हणटा आमी, पूण तोच 9 वर्साचो भुरगो जेन्ना इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रीक एंड ह्युमन बिहेवियरान ट्रिटमेंटा खातीर येता, सायकॉलॉजिकल इश्यू जाला म्हणून, तेन्ना वायट दिसता. कित्याक हाजो अर्थ असो जाता की पेरंट म्हणून खंय तरी आमी चुकतात आनी दुसरें म्हणल्यार जाय तशी ताची आमी अपब्रिंगींग करूंक शकले ना अशें जाता.